कित्याक लागून? काल पुलीस स्टेशनार कुळ्यां गेल्ले आमी आनी बॉर्डरीचेरूय गेल्ले आमी मोल्या चॅकपोस्टार पळयतकीर एक दुर्दैवी अशी घटना म्हणल्यार दिश्टी पडली ती एनी एंटी थिंग म्हणजे आतां कितें इल्लिगल आतां ह्या बाबतींत आमी गेल्ले इल्लिगल मास जें बीफ हाडटा म्हणून पूण थंय जेन्ना आमी परिस्थिती पळयली ग्रावंड झिरोर जेन्ना आमी पळयलें बॉर्डर चॅकपोस्टार येनासतना ताका डायरेक्ट एक प्रायवेट प्रॉपर्टीसून गोंयांत भितर येवपा साठी एक वाट तयार केल्ली आसा. माय सिरियस एलिगेशन्स वेर अगेन्स्ट द प्रॉपर्टी ओनर अँड द लोकल हू इज सपोर्टींग देम. कारण गेटीर येनासतना कसली वस्त जर मास जर भितर येवंक शकता आनी फॉर एक नॉर्मल हेजे खातीर जाल्यार फाल्यां आर्म्स एंड एम्युनिशन भितर येवपाक शकता, फाल्यां ड्रग्स भितर येवपाक शकता त्या वाटेंतल्यान त्या प्रॉपर्टींतल्यान, फाल्यां टेररिस्ट कोण आसात ते तेवटेच्यान भितर येवपाक शकतात. आनी माय सिरियस एलिगेशन वॉट आय मेड इन द पुलीस स्टेशन वेर पयर म्हापसा जर ती चोरी जाला त्या चोरी कडेन त्याच वाटेंतल्यान धांवले आसतले. अशें जर विचार जर आमी तर्क लायतात जाल्यार तर खंयच्याय वाटेन लावंक शकता. अशें आमी ह्या खातीर आमी मुद्दम ते थंय गेल्ले. आनी 5 टन मास म्हटल्यार इट्स एन एक मॅसिव स्लॉटर जाल्लो आसा. खंय तरी 5 टन 5000 किलो मास म्हटल्यार एक 60-70 गोरवांचें मास थंय त्या जाग्यार जमनीर डंप करून दवरलेलें आसा. आय डोंट नो वाय द डॉक्टर्स आर ऑल्सो वेटनरी डॉक्टर्स आर ऑल्सो नॉट रेजिंग अ कन्सर्न ओवर दीस. कित्याक ते अनहायजेनीक ते भाटांत जमनीर खंय तरी उडोवन दवरलेले मास हाडून कोणाक तरी विकून कोणी तरी ते आपल्या सणा सुदी व्हरून खावप. आनी लायक फर्स्ट ऑफ ऑल इल्लिगल स्लॉटर. देर इज अ स्लॉटर हावज इन गोवा मीट कॉम्प्लेक्स जेका म्हणटात. जर ते लिगल म्हणटात जाल्यार हे इल्लिगलाचेर कित्याक सरकाराक तेजेर कांयच कन्सर्न काडिना. माय सिरियस हांव एक हंबल रिक्वेस्ट करता सरकारा लागीं की सरकारान म्हाका दिसता त्या जाग्यार तेजेर फक्त मासाचे तस्करीचेच न्ही तर बॉर्डर ब्रीच करपाचे जो स्टेट पॉलिसी कितें तरी आसतली ती सुद्दां म्हाका दिसता इम्प्लिमेंट करून तेजेर कायदो लागपाक जाय. आनी तुका दिसता पॉसिबल आसा एक रिक्षा पुलिसांनी अरेस्ट केल्या ती रिक्षा कॅपेसिटी 1.5 टन एक रिक्षा जाता 5 टन? तेच आमी एक प्रश्न काल PI कडेन हांवें मांडलो. तुवें आतां एक रिक्षा बरोबर आसा, एक रिक्षा धरला, त्या रिक्षेर फाटल्यान नंबर प्लेट ना, ग्रायंडर मारून नंबर तेणी हे काडलेलो आसा पूण सायडीन एक नंबर आसा. 1.5 टनाची रिक्षा, 5 टनाचो माल, 5 टन त्या गाडयेन जावचो ना. तेतून हांणी 3 गाडयो तरी इनवॉल्व आसपाक जाय. आनी लोकली आमी आमच्या भुरग्यांक विचारल्या त्या प्रमाणे हांणी एक झायलो गाडी, एक बलेनो गाडी आशिल्ली थंय आनी एक सस्पेक्टेड गाडयेचो नंबर आयला. बट लेट अस नॉट रिवील दॅट कित्याक आमकां अजुनूय तथ्य तेजे पुरावे मेळूना. पण अशें आनी 2-3 गाडयो तरी तेतून म्हाका दिसता इनवॉल्व आसपाक जाय. आनी ह्या दिसांनी आमकां दिसलेलें कितें कोण तरी इल्लिगली धरता म्हणून बॉर्डरी वयल्यान येवपाक बंद जालें काय म्हणून ह्या दिसान कोण मेळना अशें खंय रेडी जायना. पण हें अशें चलतालें, हें प्रायवेट प्रॉपर्टीनसून चलतालें, कोणाक खबर नासली म्हणून ते लोकांक कोणाक मेळनासलें. व्हेरी सिरियस इश्यू. कुळेचो सावड्ड्या एरियेचो जो लोक आसा, समविचारी लोक आसा ते सगळे बेजारान आसात. आनी काल मुद्दम म्हणून आमकां थंय आपोवन व्हेल्लो आनी आमी ती सत्य परिस्थिती पळयला. आमचे कडेन फोटोज आसात तेजे. आनी रियली व्हेरी सिरियस इशू हेजेर हे टॅकल जावपाकच जाय. तुका कितें दिसता तो लँडलॉर्ड कोण आसा तो इनवॉल्व आसतलो? डेफिनेटली ब्लेम द लँड ओनर फर्स्ट. तो कोणीय जावं मागीर, तो जर आमच्या धर्मा कडेन, तो जर आमच्या आस्ते कडेन, तो जर आमच्या भावने कडेन जर तर खेळटा तो मागीर फाल्यां कोणीय जावं, तो गोंयकार जावं, तो भायलो जावं, कोणीय जावं, इरिस्पेक्टीव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन. हांव म्हणटा त्या मनशाक पयलीं ब्लेम करपाक जाय. त्या मनशाक पयलीं त्या केसीन एक्यूज करपाक जाय. आनी त्या केसीन लेट हिम फायंड आउट बिकॉज इट इज नॉट एन अनमेन्ड गेट, इट इज अन मेन्ड गेट. थंय तेजी सेक्युरिटी, तेजे लोक थंय रावतात, तेजो एक चॅकपोस्ट आसा गेटीच्या 500 मिटर भितर. हांव सगळ्या न्यूज मिडियाक रिक्वेस्ट करता तुमी थंय वचून एक न्यूज करचो. थंय गेट जाल्या नंतर 500 मिटरांचेर तेजे चॅकपोस्ट आसा. आनी तो रस्तो मुद्दम तुमी पळयात. त्या प्रॉपर्टीन आजून कांय डेव्हलपमेंट जाल्लें ना पूण तो रस्तो तुमी पळोवशीत न्ही जाल्यार तुमकां कळटलें ह्या वटेन कितलो यातायात आनी कितल्यो गाडयो येता वयता त्यो. देर इज अ प्रॉपर रोड वीच हॅज बीन मेड ओवर देर इनसायड. तुम्ही फायंड आउट केले कोण ओनर तो? ओनर कोण तो आमकांय खबर आसा, लोकलचे पुलिसांकूय खबर आसा आनी थंयचे थळावे जे पंचायत बॉडी आसा तांकांय खबर आसा. इट इज अप टू द पुलीस नाव टू फायंड आउट.
आमी सांगला आमकां सगळें खबर आसा आनी आमी डे बाय डे जर पुलीस हेजेर काम करिना आमी डे बाय डे नांवां घेयत रावतले आमी वॉट इन्फॉर्मेशन आमचे कडेन जी आसा ती आमी रिवील करीत रावतले पण सद्याक हांव कितें म्हणटा ही जबाबदारी पुलिसांची पुलिसांनी खंय तरी वचून तेजी चवकशी करची हो इन्सिडंट जाता तो ओनर येता खंय तरी ट्रेसपास केस घालता सारकें दिसता ट्रेसपास केस घालता दॅट मिन्स त्याच दिसा कितें पार्टी ताका हें करूं ना एक्यूज करूं ना ट्रेसपास केस घालपाक तो आयलो तेजे अशें न्ही ट्रेसपास केस केन्ना घालप आसता जेन्ना कोण ना म्हाज्या त्या प्रॉपर्टी म्हाजी एक प्रॉपर्टी आसा म्हाज्या प्रॉपर्टीन कोण रावना एक आयसोलेटेड प्लेसीर म्हाजी प्रॉपर्टी आसा आनी थंय कोण तरी भितर सरलो म्हाका कळटकीर हांव ट्रेसपास केस अरे डायरेक्टली ब्लेम कर मरे तुज्या ते कॅरटेकर तुजो जो आसा तो तेका पयलीं ब्लेम कर मरे तुका तेका पयलीं ब्लेम कर त्या नंतर तुजे ते सेक्युरिटी गार्ड्स कोण आशिल्ले लेबर आशिल्ले तांकां ब्लेम कर लेट देम गो बिहायंड बार्स एंड दे वील स्पीक देन दे वील स्पीक अपॉन सो लोक ते मास्क घेवन वयताले लोक थंय आशिल्ले हाजेर कोण तरी आसले कोण पळयतालो तांकां खरी गजाल बरोबर सो तांकां खबर आसा मासाच्यो गाडयो तेंचे पुरेपूर खबर आसा तो सेक्युरिटीन ते दिसाक सरळ सांगला आपल्या तोंडान सांगला एक मनीस गाडी आयली गेटीर रावली आणि अशें ना की ते गेटीरच तेजो तो रूम आसा म्हणून गेटीनसून 500 मीटर भितर तो रूम आसा तो गेटीर गाडी येता गेटीर उबी रावता एक मनीस जंप करून दुर्गावेल्यान वता चावी घेवन येता आनी भितरल्यान चावी काडटा दीस शोज प्युअर इन्वॉल्वमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ओनर प्रॉपर्टी केअरटेकर प्रॉपर्टी सेक्युरिटी गार्ड हुएवर इट मायट बी हांव डायरेक्टली प्रॉपर्टीचो जो ओनर आसा ताका ब्लेम करता इट इज अपॉन हिम तूं आमकां सोदून दी कोण इन्वॉल्व आशिल्लो तो आय अपील टू द एंटायर एक्टिविस्ट फ्रेटर्निटी टू प्लीज लूक इन टू दीस मॅटर आमी हे दिसान पळयतात सगळे एक्टिविस्ट खुबशे बरे भशेच्यो मॅटरां आपल्या हातीन घेतात वाय यू नॉट डोंट फील अबाउट टेकिंग दीस मॅटर तुमचे कितें कांय हितून हात ना तुमी कांय हितून इनवॉल्ड ना करात न्ही हितून चवकशी एक्टिविजम जर करपाची आसा ह्या मॅटरांनी करात अरे ते कोणाची तरी भावना दुखता न्हू आमची कोणाची तरी आपल्या अंतकरणाक दुखला म्हणून तर आमी आयज खंय तरी रस्त्यार देवलात गांवचो लोक येयात लोकां खातीर तुमी लोकां खातीर जर काम करता तुमी येयात ह्या गोरवांच्या खुना खातीर तुमी मुखार येयात ह्या इल्लिगल जो गेट चॅकपोस्ट क्रिएट केला तेजे खातीर मुखार येयात करात आंदोलन करात देवात रस्त्यार फक्त एक्टिविजम म्हटलें म्हणून आय रिक्वेस्ट म्हणटा त्या प्रमाणे सगळे एक्टिविस्टांनी म्हाका दिसता आयज ह्या मॅटरान लक्ष घालपाक जाय घालात लक्ष तेन्ना लोकांक कळटलें की तुमी खऱ्यांनीच कितें तरी बरे कामा खातीर काम करतात म्हणून तुम्ही पुलिसांक कितें 3 दिसाचो टायमींग पुलिसांक आमी 3 दिसांचो टायम दिला तुमच्या तर्फे हांव गोंयच्या सगळ्या बजरंग दलाच्या कार्यकर्त्यांक तशेंच जे गो रक्षणाक रस्त्यार देवतात तितल्या सगळ्यांक हांव अपील करता ह्या 3 दिसान जर तर तुमी ह्या पुलीस डिपार्टमेंट जे आमी सांगला तितक्या नोटिफाय केला तितक्यांकय जर हेतून एक्यूज करिना आनी हेतून जर कांयच इम्प्रुवमेंट ना जाल्यार हांव सगळ्यांक अपील करता सोमाराक जाता तितल्या संख्येन आमी कुळ्या पुलीस स्टेशनार या टायमींग तुमकां सगळ्यांक हांव मिडिया तर्फेच मागीर कळयता आमी सगळ्यांनी जाता तितल्या व्हडल्या संख्येन कुळ्या पुलीस स्टेशनार या आनी लेट अस सी दॅट एक्यूज आर बीन प्रोसिक्युटेड तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर